आयज नोवेनाचो चवथो दीस. आयचो विशय आसा मान्योंत आग्नेल सुसंवादाचो आनी एकवटाचो नमुनो. हाचेर आमी नियाळ करता. मानेवंत आग्नेल सुसंवाद आनी एकवट विस्तारूंक उर्बा दितालो. देवान आपले जाणवायेन आमचे भितर एक आवंडो रिगोयल्लो आसा. तो म्हणल्यार एकवट आनी सुसंवाद करून एकामेकाची वळख घेवंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक आनी वेगळेपण पयसावंक. फ्रांसीस पाप साहेब म्हणटा, आमच्यान फकत सुसंवादा आनी एकवटा वरवीं सगळ्या किजिलांचेर आनी सगळ्या तरेच्या झगड्या मारामारींचेर जैत व्हरूंक येता. जेजू आमच्या गुरू सोम्यान संवसारांत लोकां मदें जियेताना संवाद आनी चाली बोली करून तांचे संस्कृतायेन वांटो घेतलो. आमचो मान्योंत आग्नेल आपल्या गुरू सोमयाच्या पावलांनी चलून संवादा वरवीं लोकां कडेन चालीबोली केली. तो कुमटा विगार आसतना सगळ्यांच्या गरजांक पावतालो, कसलीच ओतोर करिनासलो. ताणें सगळ्या लोकां तांय हुस्को दाखयलो आनी फिकीर घेतली. धर्माचो आनी जातीचो वेगळोचार केलो ना. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. संवसारांत लोकां मदें जियेताना संवाद आनी चाली बोली करून तांचे संस्कृतायेन वांटो घेतलो. आमचो मान्योंत आग्नेल आपल्या गुरू सोमयाच्या पावलांनी चलून संवादा वरवीं लोकां कडेन चालीबोली केली. तो कुमटा विगार आसतना ह्या मिसाची इतेसावा फॅमिलीक बरी भलायकी मागता रेमिडियस फेर्नांडीस कोर्तालीम. एलिना आनी आव्रील बरी भलायकीक मागता एलेक्स आनी आर्चेंजेला. गॉडवीन आनी मोनिका हांकां मान्यवंत आग्नेलाचे मजतीन देवान बायेचें देणें दिलें म्हूण दिनवासतात. गॉडवीन ट्रावासो पारोडा. भुरग्यांक आनी वोकेसांवांक भेटयलोल्या दिसाक आमी हें मीस समारंभूक येवकार दिता. पाद्री पियो फेर्नांडीस, हेडमास्टर फादर आग्नेल इस्कोलाचो आनी तांच्या इस्कोलाच्या भुरग्यांक जे हांगा हाजीर आसात. तशेंच आमचे पिलारचे मिसांव चंदगड हांगासरले कांय भावार्थी आनी त्या मिसावांत वावुरतले मिशोनार पाद्री रेगन, पाद्री लॉन्जिनस तिर्की, पाद्री मायकल प्रकाश, पाद्री विल्सन पॉल आनी रिजंट लॉयला ह्या मिसांत भाग घेतात. तुमचे पासत आमची खेरीत मागणी. तशेंच तिळामोल थावन मायदूश पाब्रूश फिरगोजेतली पादकूर फादर एडन हाच्या वांगडा ताची फिरगोजकारां, देव संदेशकारां आनी 215 दोतोनीची भुरगीं ह्या मिसांत वांटो घेतात. तुमचे पासत आमची खेरीत मागणी. सगळीं आमी उबी रावया. Jesus
जेजू आमच्या तुझे सोशी धावून धावून आम्ही येता तुझे बेसांव आमकां मागता तुझे बेगेन आमी लिपता जेजू आमच्या तुझे सोशी धावून धावून आमी येता तुझे बेसांव आमकां मागता तुझे बेगेन आमी लिपता आमचे सारको भुरगो जाव जेजू देवलो स्वर्गांत राव आमकां आपल्या बापाची कोच भुरगी मोगाची जेजू आमच्या तुझे सोशी धावून धावून आमी येता तुझे बेसांव आमकां मागता तुझे बेगेन आमी लिपता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आयज मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनाचो चवथो दीस आमी देवाक मानिवंत आग्नेलाच्या वर्त्या देण्या पासत आर्गां दितना आमच्यो तरेतरेच्यो गरजो बापा सवे हाडुया आयचो विशय मानिवंत आग्नेल सुसंवाद आनी एकवटाचो नमुनो पवित्र आत्मो पवित्र सोबेच्या एकवटाची जोर जी क्रिस्ती समुदायांनी जेजूच्या सिसा मदें व्हांवत आसा क्रिस्ताक मानवता तसली शांती आनी एकवट सोर क्रिस्ती समुदाया मदें वचूंक आनी अशें पुरी जेजूची खुशी ताच्या सिसा सोवे ती सगळीं एक जावंक सोपुर्णायेन पावूंक आमी मागुया आयज खेरीतपणी भुरग्यां आनी तरणाट्या पासत भेटयलोल्या दिसा आमच्या भुरग्यां आनी तरणाट्याक देवाचे आदीन करुया तांचें जिवीत जेजूच्या मोगान आनी आनंदान भरूंक आनी ती जेजूक अदीक वळखूंक पावूंक ह्या पवित्र मिसा बलिदानांत मागुया इज आमची बॅट देवाक मानता तसली सावंक देवाक आर्गां दिवंक एके वाटेन आनी दुसरे वाटेन आम खोडेन गोडल्याचे चुकीचें बोगसणें मागूंक आमी फुडें सरुया सगळीं सांगाता म्हणुया अंपातकी सुरपुविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान वचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या म्हजो अपराध म्हजो बोबोर अपराध हे पासत वागेवन सुदांस अंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्विसपरा देवा लागीं विनोद खोराक म्हूण प्रार्थून मागता सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणच्या जिविताक पावूं बोधयाल बापा मनशाचो तूं मोग करताय तुज्या आत्म्याची कृपा सुबापुणी आमचेर तिचे वरवीं आमकां तुवें आपयल्या ते वाटेन फावो ते परीन चलून मनशांक तुज्या स्वताचे साक्षी दिवंक पावूं
आनी सोमेस क्रिस्ती बाबार्थ्यांक शांतींच्यून उर्बेन आनी मेहनतीन वावरूंक बोल दिवू. ह्या मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबीं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजो चलयता देवा सासनाच्या सासना. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. जेजूच्या शिसांच्या जोम्यान भितर सरलोली 3 धर्मदुतांची शिकोवन घेवंक, भावपणाचो एकठार सांबाळूंक आनी उण्याचे मोडणेन आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कधीच चुकय नासली. धर्म मनशाचेर भिरांत पडली आनी धर्मदुतां वरवीं पुस्कळ विस्मितां आनी खुणां घोडटालीं. भावार्थी सगळीं एकठांय जियेतालीं आनी तांचे सगळे बागा आसले. आपली भाटां विटां ती विकतालीं आनी तांचो फायदो जोण एकल्याचे गरजे पोरमोणे वांट्टालीं. एकाच मनान दिसपट्टी ती देवाक देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाचे कुशालकायेन आनी उदार काळजान ती जेवणान वांटो घेतालीं. ती देवाक वाकाणटालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं. जांकां तारण मेळचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पोर तांची संख्या चडयतालो. देवाचें उतर देवाचें उतर आतांच आमी आयकलां. ताका जबाब ही पळय. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतां दुवांनी म्हणचें ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणचें ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांनी म्हणचें ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. म्हाका लोकून उडयलो शेवटून मारलो पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो. सर्वेस्पर म्हजें बळ ताणेंच म्हाका सोडयला. देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भोक्तांच्या तुंबुनी संतोसाचे आनी जोयताचे उलास सोड. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोयत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं वर्तीं कर्तुत्वां. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणशा संदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्यो. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy, 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 soy sobrespora. Soy, 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 soy sobrespora. Soy sobrespora, soy sobrespora, soy sobrespora. गरिबांक बरी खबर दिवंक कैद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Soy, 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 soy sobrespora. Soy, 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 soy sobrespora. Soy sobrespora, soy sobrespora, soy sobrespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू दुसरी दोऱ्याचे वेळेर गेलो आनी सगळो लोक ताचे तळशी आयलो.
आनी ताणें तांकां शिकवण दिली. फुडें चलून वेतना मांडवीर बसलेल्या लेवीक आल्फेवाच्या पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. ताच्या घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना सोबार 2 वसुलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीसूय जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसलोले. तर हातले जायते जाण ताचो पाटलाव करताले. आनी तो 2 वसुलदारां आनी वायटव्यां बरोबर जेवता खाता ते पळोवन फारिझेव पक्षाचे 2 शास्त्रांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसुलदारां आनी वायटव्या सांगाती तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता? हें आयकून जेजून तांकां म्हणलें, बरी आसा तांकां न्हय पूण वायटकारांक ही वैजाची गरज. तर हांव प्रमाणीक मनशांक न्हय पूण पातक्यांक आपोवंक आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणानो, लेबी हाणें जेजूक आमंत्रण दिलें आनी सांगाता थंयसर जायते 2 वसुलदार आसले आनी तांच्या सांगाता जेजू बसून तांच्या सांगाता ताणें वाड विवाद करून तांचो एकवट आपल्या डिस्कशना वरवीं बांदून हाडलो. आयज हो विशय आमी घेतलेलो आसात आनी तो म्हटल्यार मानिवंत आग्नेल सुसंवाद आनी एकवटाचो नमुनो. प्रितीच्या बाबा भयणानो, खरेंच आयज आमकां म्हणटा ते भाशेन हाचे वयर भासाभास करची आनी समजून घेवची गरज आसा. कोण भाशेन एक डायलॉग करचो, संविधान करचें आनी एकवट जोडून हाडचो हें आमकां चड गरजेचें. आयच्या पयल्या वाचमान आमकां दिश्टी पडटा कोण भाशेन सगळ्या क्रिस्तांवांचो जमो एक आसलो, एका मनाचो आसलो, एका काळजाचो आसलो. तांचे मदें कोणाक सुबेज आसल्यार अपोस्तलां कडेन हाडून वांटून दिवन ते सगळ्यांच्या गोरजांक ती पावतालीं आनी तांकां सगळ्या लोकां मदें जावं जुदेवा जावं ग्रीक तांकां ओड मान आसलो. तांचो हो एकवट पडून शेंकड्यांनी हजारांनी लोक दर दिसा क्रिस्ती जम्याक एक जातालो. तशेंच आयज जेन्ना हे शिवर्तमान आमच्या कानार सत्ता आमी पळयता जेजू आयज कसलोच वेगळोचार करिनासतना न्हयच फकत बऱ्यांक बगर वायटव्यांकूय एकवटान हाडून तांचे मदें बसून तांचे विचार तो समजून घेवन तांकां त्या विचारांक जबाब दिवन आपल्या ह्या धर्मान तांकां एकठांयतालो. ते वायटवे मनीस म्हणून तांकां ताणें पयस केन्नाच केलें ना आनी हे भाशेन ताचें जिवीत म्हणटा ते भाशेन बऱ्यांक तशें वायटांक एकठांय घेवन ताणें फुडें व्हेलें आनी आमकां क्रिस्ती इगोज आयज गोट मजबूत करून दिली. पादांगलेल भाव जेन्ना देवान ताका आपोवणें दिलें हेंच तो बरे भाशेन शिकलो. ताच्या कुटुंबांतल्यान ताच्या आवय बापायच्या मार्गदर्शनांतल्यान हेंच बरें तत्व आपल्या जिवितांत घेवन कसलेंय कितेंय प्रॉब्लेम आसा जाल्यार तें डायलॉग कसो करून तें समजून घेवंक आनी तांचे मदें एकवट बांदून हाडूंक तो भुरगोच आसतना आवय बापाय कडल्यान शिकलो. आनी हेंच म्हणटा ते भाशेन सुभापणी यात्मीकपणाचे मागणे वरवीं तो जिवंक पावलो. जायते फावटी आमी हें आयकलां जेन्ना कुमठा गांवांत तो वेता थंयसर जायतो लोक बरो आसलो पूण बऱ्या मनशांची आमकां खबर थंयसर मेळना. जशें आयच्या शिवर्तमानान जेजू वायट मनशां बरोबर आसलो हें आमकां मेळटा तसोच जेजू केलें तशेंच म्हणटा ते सांगता ताणें बरेपण फुडें व्हेलें तशेंच पादांगलेल भाव हें फुडें व्हरूंक सदांच वावुरतालो. आनी एक दीस अशें रातचें घडलें ताच्या दारार मारूंक बाटल्याचो आवाज करून थंयसर चड बेबदे आयले आनी ते म्हणटा ते भाशेन ताचे कडेन हिशोब घेवंक सोदूंक लागले. हे वेळार पादांगलेल भावान कितें केलें त्या पादांगलेल भावान तांकां म्हणटा ते भाशेन पयस करूंक
गरम उतरां उलयलो ना न्हय म्हूण सान्नीचो फुटो हो दांडो कोनशाक दवरलो तो काडलो ना दाखयता तुमकां खबरदार भितर येवशा जाल्यार योत योत बाबा न्हू बसूयात विचारुयात उलोवया आनी बसतकूच विचारतकूच तांचे प्रश्न कितें आहा ते समजतकूच तो सांगता तुमची कोतां तुमकां हिशोब घेवंक तुमकां म्हणटा ते भाशेन रायट आसात एक घेयात पळयात हांव तुमची भाटा बेसां वसूंक येवंक ना तुमचे पयशे तुमची कोतां तुमी घेयात आनी हांव ते तुमकां दिता आनी ते कडेन दितकूच ते अजाप जाता वो आनी कसलो काय पादविकार आमी केन्नाच रावोन आसले तो अशे भशेन आमकां आमच्या हातान दितलो बूक म्हणून हे सगळे आसात म्हणजे बूक जे हिशोबाचे ते तुमीच पळयात कित्याक हे पयशे सगळे तुमचे आनी ह्या वेळार तांचे मदें तो संवाद बांदता तांचो एकवट मजबूत करता आनी ह्या भावांक जे राखूस कशे जावन आयिल्ले ते मेंढरे कशे मोवाडावन तांकां तो जिखून घेता प्रितीच्या भाव भयणांनो जायते पावटी आमच्या मदें झगडीं झुजां कित्याक जाता काय सगळीं बरें आसलेले पासून आयज पिड्यार कित्याक जाता काय जायते पावटी आमी उलोवंक तयार ना उलयलीं जाल्यार दुसऱ्याक आयकोन घेवंक आमी तयार ना आयकलें जाल्यार ताका समजून घेवंक ताच्या म्हणटा ती भाशांनी मोच्यांनी आमचे पांय घालपाक आमी तयार ना आनी हाका लागून आमच्या मदीं सगळीं झगडीं झुजां किजिलां जावंक पावता पादाग्नेल भाव जावं जेजू आमकां म्हणटा ती भाशेन हेंच करूंक शिकयतात कितें आमी एकामेकाक खाण दिवंक जाय एकामेकाक समजूंक दिवंक जाय हांवूच सोडलो तूं जें म्हाका उपकारो ना म्हजें आयक कशें म्हणपाचें आमी केलें जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणांनो कांयच फुडें चलचें ना हें आयज आमकां आयचो सेवादोर शिकयता आयज आमकां जेजू शिकयता आयज आमचो पादाग्नेल भाव आमकां शिकयता जायते पावटी म्हणटा ते भाशेन कांयच नासलो असो उजो जालोलो आसात आनी आमी पळयता उजो जालोलो म्हणटा ते भाशेन कांयच नासतना तें बरेंपण करून धाडटा आयज आमचेर दवरलेले आसात प्रितीच्या भाव भयणांनो आमी आयज एक मन एक काडीज करची गरज आसा सगळीं क्रिस्तांव भाव भयणां आयज आमकां जायते सोयीक संदी देवान दिल्या जावं म्हणटा ते भाशेन समुदायाचे जावं PBCचे वांगडे जायते वसनी म्हणटा ते भाशेन एक एक ग्रूप आमकां इगोज मातयेन दिल्ले आसात करून ते कितें करूंक फकले म्हटल्यार ते म्हणटा भाशेन सेवेक न्हय तातूंत आपस्वाड सोदूंक न्हय पूण तातूंत आपलेपण आपणावंक न्हय म्हूण आपणाचें व्हडपण दाखोवंक बगर सेवेचें जिवीत करूंक आयज प्रितीच्या भाव भयणांनो आमचे पिलारचे यादनीक भाव जायत्या खेड्या गांवांनी वेतात आनी कसो जावं ओ क्रिस्ती भाव भयणांचो जावं एक गरीब भाव भयणांचो कसो संवाद कसो एकूट जोडून हाडटा काय आयज सांच्या बाराबोन आमचे हे पिलारचे यादनीक मिशनार म्हणटा ते भाशेन एक जाता तांचें सगळें आपलें करता आपलें तांकां दिना बगर तांचें घेता तांकडल्यान शिंगता आनी तातूंतल्यानूच तांकां म्हणटा ते भाशेन जेजूक लागीं काडटा आनी आयज असलें करूंक आयज आमकां जायते तरणाटे जावं भुरगे आयज आमकां जाय आसता आनी आयज हांगासर जायतीं भुरगीं आसात जावं पिलारचे फादरी जावं पिलारच्यो मादरी जावं आनी असलें एक बरें काम करूंक आमकां म्हणटा ते भाशेन देव असलें एक आपावणें आमंत्रण दिता खऱ्यांनीच आयज म्हणटा ते भाशेन जायत्यो व्हडल्यो वस्तू करून आमच्यांनी दुसऱ्यांची काळजां मोवाडोवंक जायना बगर साद्यो वस्तू सादेपणांनी आमी केल्यो जाल्यार तेंच करूंक जाता जसो पादाग्नेल भाव जियेलो आयज पिलारचे पाद्री जियेतात तेच भशेन प्रितीच्या भाव भयणांनो आयज जायते कडेन हजारांनी लोकांची काळजां आमी जिखून घेतात कशें काय पयशे तांकां बांटून न्हय व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू तांकां प्रॉमीस करून न्हय म्हूण दिवन बगर तांकां समजून तांचें दूख तांचें बरेंपण तांची म्हणटा ती भशेन वस्कोताय आमचें करून म्हणटा ती भशेन तांकां एकठांयतूच तांचें बरेंपण वाडटा आयज प्रितीच्या भाव भयणांनो असलेंच बरेंपण आयज आमच्या घरान आयज आमच्या वाड्यान आमच्या शेजाऱ्यान आमच्या समुदायान आमी म्हणटा ते भशेन मजबूत करची गरज आसा केन्ना जातली जेन्ना आमी जेजूच्या पावलांनी चलतली केन्ना जातली जे भशेन आमच्या पादाग्नेल भावान आमकां वाट दाखयली ते भशेन आमी चलूंक लागली तेन्ना न्हयच पळसांव हाचें ताचें आयकून न्हय म्हूण म्हाजें तुमी आयकून असलें समजून आमी आमचें जिवीत चलोवंक न्हय बगर दुसऱ्यांचें आयकूंक पयले सुवातेर दुसऱ्यांचें जिवीत आपणावंक आनी तेन्ना तें मोवाडूंक जायते फावटी झगडीं किजिलां घरान कित्याक हांव व्हडलो तूं धाकटो हांव समजता तूं समजना प्रितीच्या भाव भयणांनो आमच्यांनी सदांच समजोंक जाय की सगळेंच म्हणजे सारकें आसोंक जायना झगडीं केन्ना जाता काय जेन्ना तुमी दोगूय जेन्ना रॉंग आसता तेन्ना झगडीं जातात पूण आमी चिंताव केन्ना तेन्ना आमचें बरेंपण हांवूच सारकें म्हणून तेन्ना ती वाडत वेता
तर आयज आमच्या जिवितांत दोगूय सायडीन आमी समजून घेवया हो संवाद आमी बरोबर डिस्कस डायलॉग करुया आनी तेन्नाच आमच्या मदें एकवट जातलो सगळीं झुजां करून आमकां कांय मेळना बगर केलेलें बरेंपण तातूंतल्यान येता आयज इगोज मातयेन आयज जायत्या भासांनी जाय आमच्या ह्या PBC वरवीं जावं ह्या धाकट्या समुदाया वरवीं आयज आमचे असले बांदपास आमी अदीक मजबूत करुया जायते फावटी ह्या वस्तू वरवीं अदीक म्हणटा ते भाशेन फांटे जातात म्हणटा ते भाशेन फुट्यो पडटात ते करचे बदलेक ह्या वरवीं आमचें बरेंपण जावं दी हेच करूंक आयज आमकां पाद आग्नेल भाव आपयता शिकयता जेजू आपल्याच्या जिवितांतल्यान आमकां देख दिता आनी हेच बरेंपण फुडें करूंक सगल्यांक आमकां आमंत्रण दिता सगळीं उबी रावयात हे बरोबर आमकां जायत्यो गरजो आसात खरेंनीच संवादीक मौन एकवटाची काळीज करूंक आमकां देवाच्या आदाराची गरज हेंच आमचें बरेंपण आमकां देवा कडेन मागून ही आमची खालती मागणी आमी देवाक उबारुया आमचे धर्मीक फुडारी पाप साहेब फ्रांसीस बिस्प साहेब याज्ञीक आनी मोटवाशां पासत मागुया मान्यावून आग्नेला पुरी सगल्या अवघडायांक काळजीदारपणान फुडो करूंक आनी आपले पोचे मोदें सदांच एकवोट सांबाळून आमचे इगोज मातेक एक नमुणे ते जावंक बापा लागीं मागुया आमच्या देशाचे उदरगती पासत मागुया आमचो देश कारबार चलयतल्या फुडाऱ्यांक आपले पोजेची उदरगत करतले सुसंवाद घडून हाडूंक आनी वेगवेगळ्या समुदाया मदें एकवोट हाडूंक वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागुया आमच्या भुरग्यां आनी तरणाट्यां पासत मागुया देवान तांकां आपल्या मोगान सांबाळून सगल्या वायटा विघ्नांतलीं तांकां निवारूंक आनी जेजूचे ओळखीन ती ओदीक ओदीक वाडत वचूंक बापाची कृपा तांकां मागुया आधुनीक यंत्रां आनी हेर सवलती करतल्या पासत मागुया तांणी तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक जिविताची कोरी मुल्यां दिवपी यंत्रां उत्पन्न करून तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया पवित्र सोबेन मान्यवून आग्नेलाक बेगीनूच बागयोत म्हूण परगटूंक आमचे मागणे बापाक उबारतना मान्यवून आग्नेलाचें जिवीत आमकां एक स्फूर्ती जावन आमी आमचे मोदें सुसंवाद समजिकाय एकवोट आनी शांती हाडपाचे उपाय घेवंक बापाची कृपा मागुया बसगीच्या बापा ही आमची मागणी आमच्या काळजाचे उलेख आमी तुका ओपून दिता ते दोयीन स्विकार कर आनी ह्या मागण्याचो फोड आमकां मेळय हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन.
म्हज्या भुरग्यानो बाबा भयणानो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सुरपविदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी खुबीत शुभेच्छा दावा सुवेस्पोर मागून घेऊ मोगाल बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावों हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोरखारी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जिवा बाबार्थान तुज्या पुनर्जिवंतपण आमी पुरगटूंक तीर बरवाशान तुजे मोहिमेंत येण्याक आमी अंतरेकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्त सांगाती निरंतरी आमी तुजी किर्ती गायता संसार तुझ्या मोहिमेवा उसळी तुका सोय सोय उसळी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नावी येता दाकासोय सर्वेस्पोराचे नावी येता दाकासोय उसळी तुका सोय उसळी तुका सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस खेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली आपल्या बापाक नव्यान दिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस खेयात आनी आतलेंय पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोनाचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें बारूद तेणे हें म्हज्या उगडासाक करात Babartaco good porgo tuya. Jesu
멜로 지수 멜로 지수 지원 살아 지수 노변에 도노 지수 멜로 지수 멜로 지수 지원 살아 지수 노변에 도노 Bapa, Diuच्या मनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो अभक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो मुदो आनी सर्वनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समस्यांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोमळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता वांकवार मारे देवाची माय सांगाती बागेन जुजेचो पोती बागेन धर्म दोता आनी सोरकाळी तुका मामल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगात त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदविदार बापाक सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सर्वनारा जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन आमी म्हणटना आमी सगल्यांक समजून घेवंक आनी तेन्नाच एकामेका सगळें एकवट बांदूंक आमकां सोंपें जातलें तर हेंच मनान धरून हे आमचे मागणे बापाचे आमी सगळीं बापाक उबारून म्हणुया आमच्या बापा सुगीच्या तुजें नाम पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनीक आमकां तरणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सोर्विस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आमच्या सर्वनारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणे आयज तूं आमकां म्हणटा तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोदान सांबाळ तुजो जियेताय राजूच चलयताय देवा सासनाच्या सासनाक सुमेची शांती करो मोग बरेपण सदांच तुमचे सवे आसो एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवयात देवाची शेली संसाराचे पाकातिले आमची काकूत कर देवाची शेली संसाराचे पाकातिले देवाची शिरी संसाराचे पाकातिले आमकां शांती ही देवाची श्री ओसान आसा जेजू कोणाचेर फॉर्मोन मारून न्हय बगर समजून एकवट जोडलेलो
हेच आपल्या जेवणाक ताणें आमकां आपयल्या हो कसो एकूट आमी मजबूत करचो तें आमकां शिकयलां तें आमी सगळीं सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पुढच्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. Ami sogli, sorbe sporaci burgi, Gesù bał, sobie staco, taco babujamco, kurato kekame kaco, so ave, keladumco, beliak tumi, kota ditle, ore saka, makapaule, kurato kekame kaco, so ave, keladumco, beliak tumi, kota ditle, ore saka, makapaule. Ikut stan ancawatnya, ikut semoga cakasa, ikut cium amci sobe san devalubre, kurato kekame kanso, so ave, kela dumso, kela kubi, kota ditle, ore santa, makapaule, kurato kekame kanso, so ave, kela dumso, kela kubi, kota ditle, ore santa, makapaule. Rodzaj kanudujo, sokiat zoit zarcano, Usmana wigit yuya, bogaduts shivit sarya, korat mo ekame katso, so ave, elagumso, elakumi, kota
सगळे आमी दोळे धांपून जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा ताका नमस्कार करुया, ताका दिन वासुया. ह्या भुरग्यांच्या दिसाक आमकां उदीक करून भुरग्यांक ह्या दोंगरार हाडून पाद आग्नेलाचो अणभव ताचे वर आयकूंक आमकां सोयीक दिलो. मानेवंत आग्नेल त्याच जेजूच्या मोगान लासतालो. हो मोग आमकांय दी म्हूण जेजूशी मागुया. उबे रावया. देवा आमच्या बापा, तुजे कृपेन बोरल्यान आनी जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान तुवें आमकां दिलाय तो वांटो घेवन आमी प्रिती मोगान वाडल्या. संवसारी जिवीत आमी जियेतना तुजीं भुरगीं कशीं आमी जियोंक शिवर्तमानाच्या स्वता आमी आमच्या जिवितान फाडूंक आनी ताचे वरवीं तुजी पवित्र सभा संवसारान आपलें काम करूं सदांच व्हडले सुरसुसरायेन चलोवं आनी वाडोवं हें आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. बसुयात. सगळ्यांक तुमकां पळोवन उदीक करून ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक आयच्या चिल्ड्रन्स डेयाक तुमकां पळोवन आमकां खूब खुशालकाय भोगता. तुमी खुशाल आसात? आर यू हॅपी टू कम टू पिलार? सो वील कम एवरी इयर? यू विल हॅव टू टेक हॉलिडे. ओके. प्रितच्या भाव भयणांनो, ह्या मिसाच्या मुखेल यादनिकाक पाद्री पियो आनी तुमच्या इस्कॉलांतल्या कांय सगळ्या भुरग्यांक आमच्या काळजांत दिनवास. एकेरी दिसाक हांगा येवन मीस तुमी भेटयले म्हूण आनी तुमच्या भुरग्यांनी आयचें गायन मंडळ काय बरे भाशेन तुमी गायलें मधुर ताळ्यान आमी तुमकां दिनवासता. चांदगड हें बेलगांव हांगासर लागीं पडटा. हें आमचें पिलार पाद्रीचें मिसांव आनी ह्या मिसांवाच्या पाद्रींक जे हांगा माचयेर उपस्थित आसात तशेंच तुमच्या मिसांवाच्या लोकांक जी हांगासर 106 किलोमिटर पयस सावन आयिल्लीं आसात, मानेवंत आग्नेलाच्या पांयाशी तुमी आयलीं म्हूण आमी तुमकां दिनवासता. तशेंच तिळामोळ माय दुश पॉब्रिश इगोर्जेची 214 भुरगीं तुमचे देव संदेशकार आनी तुमचो चड मोगाचो कूर पाद्री एडन हांगा आयला. तुमी आयल्यांत म्हूण आमी तुमकां चड दिनवाशी. ह्या भुरग्यांच्या दिसाक येवन भुरग्यांनो तुमी हो माटो भरलो आनी आयचो दीस सोबयलो. भुरगीं भांगार दायज आमचें. जेजूक आवडटालीं भुरगीं. मानेवंत आग्नेलाच्या जिविताचो ओसूर तुमचेर हांगा एकटवलेल्या भुरग्यांचेर आनी इगोर्जेच्या फिरगोसकारांचेर तशेंच मिसांवांतान आयिल्ल्या लोकांचेर पडूं म्हूण आमी मागता. आनी तुमच्या कुटुंबांतलीं इस्कॉलांतलीं फिरगोजेंतलीं साबार भुरगीं मानेवंत आग्नेला सारकीं पाद्री माद्री आनी भाग्यवंतां जावं म्हूण आमी मागता. कांय कळोवण्यो कांय खेरीत इंतेसां पासत मिसां आमच्यान ऑफिसान दिवंक जातात. पिडेस्तांचेर मागणें आसतलें ह्या मिसा उपरांत इगोर्जेंत. कुमसाराक आनी कावन्सिलिंगाक आमचे पाद्री तुमचे सेवेक आसात. एक नवी सीडी पाद्र आग्नेल आमच्या इश्टा वायस पॉस्टुलेशन खात्यान उजवाडाक हाडल्या बँड स्टँडांत विक्रेक आसा. वाराणचो इश्ट पत्राची वर्गोणी तशेंच फादर आग्नेल कॉल मोयन्यालाचे
सुस्क्रिप्सांव ऑफिसान भायर आसलेल्या माटवांत फारीक करूं येता. इश्टाचे आनी कॉल मॅगझिनाचे सुस्क्रिप्सांव वर्साक 250 रुपया. आमच्या पिलारच्या संस्थेंत पाद्री जातेल्यांक वो ब्रादर जातेल्यांक कोणूय स्पॉन्सर करूंक सोदतात जाल्यार बर्सस डेस्क ह्या ऑफिसांत वचून मेळचें. 2024 वर्साच्यो बायबल डायरी इंग्लिशीन तशेंच कोंकणीन आमच्या बँडस्टँडान आनी पुस्तक शाळेच्या भायर मेळटात विक्रेक. कोंकणी बायबल डायरी तुमी घेवच्यो. ही आमची भाशा तुमी वापरची, वाचची आनी ह्या भाशेंत तुमी उलोवंक आनी वाचूंक तुमकां सोंपेपण आसचें म्हूण ही बायबल डायरी आमी कोंकणींत काडटात. आमची संस्था दर वर्साक ही उजवाडाक हाडटा. नोव्हेंबराच्या 17 सकाळच्या 2:30 मिसार खेरीत पिडेवंता पासत आमी मागतले. त्या दिसाक व त्या मिसार मीस जाल्या उपरांत आसतली पवित्र साक्रामेंताची भोजणी, पवित्र तेलाची माकणी, डेलिव्हरन्स हें सगळें दोनपारच्या सुमार 12 सोंपतलें. मुखेल यादनीक त्या दिसाक आसतलो पाद्री कायतान दोराद, ताका म्हणटात कॅजी. पाद्विकार बिचोलेचो ही सगळी 1.5 वरांची सेवाधर्मी कार्यावळ तो चलयतलो आमच्या पिलारच्या पाद्रींच्या सांगताक. मानेवंत आग्नेलाच्या सांत कोरणा पासत मागूंक नोव्हेंबराच्या 17 हांगासर ह्या माटवांत नायट विजील आसतलें. रातचे 9 वाजता ते सकाळीं 5 वाजता. हें विजील चलयतलो ब्रदर एडमंड, एसोसिएशन ऑफ क्रुसेडर्स फॉर जीसस एंड मॅरी हांचो पंगड. तुमी येवचें आनी मानेवंत आग्नेलाच्या सांत कोरणा पासत ही आखी रात्र मागण्यांत सारची म्हूण आमची मागणी आनी आमचे आवडे. आतां आमी सगळीं उबी रावया. जायतीं जाणां हांगासर आपले उपकार मागूंक आयल्यांत, पाद आग्नेलाच्या मुजतीन फावोर मागूंक आयल्यांत आनी स्क्रिनीच्या दोनी वद्दांनी हें मागणें तुमकां दिसतलें जें आमी सगळ्यांनी सांगाताक व्हडल्या ताळ्यान म्हणचें. उपकार मेळूंक मागणें. कोण दुयेंत आसा फॅमिलींत, मामी बरी ना, डॅडी बरो ना, शिकूंक तुमकां अवघड लागता, दिसना दोळ्यांनी सारकें, ओ मोबायलाचेर चड आसतात, शिकूंक मन लागना, मागात मानेवंत आग्नेलाशी आमकां बुद्ध दी, जाणवाय दी, सवकास कर आमच्या जिवितांत, उत्सांबोळे आमच्या जिवितांतली काड. मामी डॅडीक आमी सदांच विस्वाशी रावची, तांच्या उतराक पाळो दिवचो, बरीं भुरगीं आमी जावची, एक दीस सांत जावची, पाद्री माद्री जावच्यो. असले उपकार तुमी आयल्यान म्हणटकूच उदी करून भुरगीं मानेवंत आग्नेलाशी हे वेळार मागात. आनी हें मागणें आमी सगळ्यांनी भुरग्यांनी उदी करून व्हडल्या ताळ्यान म्हणचें. हो माटो तुमी हे मागण्यान गाजोवचो. 2 मागणी हांव म्हणटलो, हें पयलें आनी मागीर मानेवंत आग्नेलाक भाग्यवंतपण मेळूंक मागणें. हे दोनूय मागणी तुमी व्हडल्या ताळ्यान म्हणची ह्या वेळार. सगळीं सांगाताक. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओत्सोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान थावन मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या अनंत बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुमच्यो गरजो मांडात. कोण दुयेंत आसा फॅमिलींत, हॉस्पिटलांत आसा, कोण बरी ना शेजान, मागात तांचे पासत ती बरी जावंक. एक खुणा कोशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां आमी सगळीं मानेवंत आग्नेलाच्या बागीवंतपण ताका मेळूंक मागुया. सांगाती. ओगणीच काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान
तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकार जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. कोणूय पिडेंत आसात पिडेवंतांचेर मागणे जातले इगोर्जेंत. आनीक एक पावट सगळ्या माचयेर आसलेल्या याज्ञिकांक तशेंच भायरच्यान आयलेल्या याज्ञिकांक केरीत भाशेन आनी तुमकां भुरग्यांक फिरगोजकारांक चानगडच्या मिसांतल्या लोकांक हांव दिनवासतां. मानेवंत आग्नेल विनोती कोर आमचे पासून. सर्वेस्पर तुमचे सभे असो. सुरपविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो किरीत मोगाचो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन मोगान आनी एकवटान जियोंक तुमकां धाडटा. Jesucia pokra, tuże